वाक्य हांवें वापरला तें वाक्य हांवें म्हणून ना न्ही हांवें म्हणलां हांवें विसरना जर 15 वर्सां पयलीं कितें गजाली जाल्यार कितले हे पयशे खंय आशिल्ले कितले सरकार करताले तें म्हाका याद आहा जाल्यार हांवें उलयल्लें वाक्य म्हाका याद आसचें ना अशें न्हय दुर्दैवान आमी कितें केलां अनेकदा भाशेच्या आदाराचेर जातीच्या आदाराचेर आनी धर्माच्या आदाराचेर एकामेका भितर आमी फूट पाडली ही फूट पाडटा आसतना केवळ मतदान हो एकूच ताजो बेजीक करप जे एखाद्याक म्हाका खरेंच थोडीशी एकएकदां हट जाता सरकारी अधिकाऱ्यान आशिल्लो एखादो कॅथलिकाचेर जर तूं हांवें पनिशमेंट एक्शन घेतलें डिसिप्लिन तर लगेच तो किरिस्तांव म्हणून तरी घेतले वता अशें काही म्हणणारे पॉलिटिशियन आहा हिंदूचेर घेतले तर तांकां याद जायना म्हणजे डायरेक्टर मायंड दर्याकार ताका सस्पेंड केलो ते खूब जाणांक विसरले आनी नांवां जावंक शकता पण एखादें कोण कॅथलीक सस्पेंड केलो जाल्यार लगेच अशें म्हणणारे पॉलिटिशियन गोंयांत आसा त्यामुळे हांव एक गजाल समजता की हे सगळी गोश्टी करता आसतना पयलीं एक आमकां वातावरण करचें पडटलें की ज्या वातावरणांत थोडोसो एकामेकाचेर विस्वास निर्माण जाता जाल्यार हे प्रश्न सुटपाक सोंपे जातले MOI मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विशय हांव सोडलो अशें म्हणिना मातसो छान जालो थोडे त्रास जाले ना तो थंड जावंक नासलो जर तूं जाल्यार गोंयच्यो अनेक प्रगतीच्यो काही गजाली ज्यो आमी करपाक सोदतात सम एक्शन प्लान फॉर इम्प्रुवमेंट थोडे प्रोजेक्ट ना म्हाका स्टेजीर वचलो की दोळ्याक फुकत जालें की झेम मारता हांव कित्याक ती सांगता कारण सकाळचो पात्रां उठटा उठलो ना जाल्यार कामाक जायना अशी परिस्थिती आहा लोक भोग्यांनी येतात आयज म्हजो पब्लीक डे दनपारां 3 पर्यंत म्हाका उठपाक येवना हांव म्हणजे अशें सुद्दां नाका की हांव कितले कश्ट घेता अशें सांगपाक न्हय हांव सांगूंक सोदता की तें मुद्दो तकलेंत घे आय कॅन टेक दॅट आय हॅव नो प्रॉब्लेम ओवर रातचो लेट सकाळची उठोवप म्हजो रेगुलर इट्स नॉट अ स्ट्रेस फॉर मी काही जाणांचे म्हाका SMS येतले डोंट टेक सो मच स्ट्रेस आय डोंट टेक दॅट एज अ स्ट्रेस म्हाका स्ट्रेस पासयना म्हणजे ब्लड प्रेशर 78 110 ब्लड प्रेशर कोणाकूच मेळचें इतलें म्हणटा आय डोंट गेट 10 वाय शूड यू गेट 10 बट काम करपाक अनेक जाता काम करून कोण मेलो अशें हांवें तरी केन्ना आयकूंक हार्ड वर्क डज नॉट कील इट इज एक्चुअली लेजर वीच कॅन कील विचारूच येना कितें जावपाक तुका टायमूच मेळना बट बेजिकली हांव सांगूंक सोदता ते लोकांची इतली कामां उरल्या इतले प्रॉब्लेम निर्माण करून दवरल्या त्यामुळे एक थोडेशे खंयच्योय गजाली सोडयतलो खंयच्यो गजाली एका दिशेन व्हरतलो बऱ्या दिशेन व्हरतलो रायट दिशेन व्हरतलो जाल्यार परस्पराचे बद्दल थोडेशें कॉन्फिडन्स आसचें पडटा आयजकाल हांव पळयलां कितेंय जालें की ना रोखडेंच एकामेकाक कॉन्फिडन्सूच ना रोखडेंच डावट केले जातात कितलेशे गेलो पळयतात दीस इज सगळ्यांनी अनुभव आसतले इमिजिएटली डावट खावपाक सुरवात अशें केलां आसतलें की तर कितें तरी ताजो फायदो आसतलो आपलें आयकलें ना की लगेच आरोप सुरू म्हणजे मायनीचे आमी ड्राफ्ट प्लान हांव सांगता कित्याक आतां हांव भाशण घेवन उलयतलो ते फाल्यां कितें पेपराचेर येतलें जावं ना हांव आयकलें मायनीचो ड्राफ्ट प्लान आमी पुटअप केलो ड्राफ्ट प्लान ताका शब्दच आहा ड्राफ्ट प्लान मसुदो म्हणजे फायनल कांयच जावना न्हय आय वॉज सरप्रायज्ड टू सी एटलीस्ट 5 न्यूजपेपर्स criticizing it in editorial. कारण एडिटोरियल म्हणून लेखक बरयले अरे ड्राफ्ट प्लॉटचो अर्थ कितें ड्राफ्ट प्लॉटचो अर्थ तो ड्राफ्ट दवरला समोर की आमकां करपाक आयले आनी केल्यान सांगलें तुमकां विरोध कर आमचे अशें बरी जाल्यार सांगा न्ही आमकां अजून पर्यंत म्हाका एकूय लेटर येवंक ना त्या ड्राफ्ट प्लॉटाचेर कॉमेंट घालताले डिपार्टमेंटान पावलो जाल्यार हांव
म्हज्या हातान अजून एकूय लेटर येता आमी खूब उलयता गोंयांत खूब जाण भायर वता हेवटेन तेवटेन भोंवता 4 पयशे जोडटात परते येतात बेगीन मातशे रिटायर जातात 4 पयशे आसतात त्यामुळे आमी उलयतात खूब अशें म्हजें मत जाता एक्झिक्युशन करना आमकां विजन खूब आसा वी डोंट गो फॉर एक्झिक्युशन एवरी ऑल्टरनेट गोवन हेज अ विजन गोवा ताका दिसता अशें जावंक जावंक जाय अशें स्वता म्हाका दिसता एकूय कचरो तेज्या कडेन प्लास्टीकची पोती दिसती पूण म्हाका इरिटेट जाता आय डोंट लायक डर्टीनेस एकूय पोती सायडीक जो म्हणजे हांव ज्या ज्या ऑफिसान बसता थंय माती सुद्दां पांयाक लागत हांव झाडू घेतलो म्हाका स्टाफ येवपाची गरज ना तो येवंकूय शकना कारण हांव संक ऑफिसान आसता झाडू घेवन हांव स्वता माती सायडीक काडटा आय हॅव नो प्रॉब्लेम नो हेजिटेशन बिकॉज डिग्निटी ऑफ लेबर आय नो पण म्हाका दिसता गोंयकार आयज आमकां गोंयांत मातसोसो खंय तरी एक काळजाच्या कोणाचेर तरी ट्रस्ट दवरपाची आवश्यकता फॅमिलीन आपल्या बापायचेर दवरा घोवाचेर दवरा कोणाचेर तरी दवरा आतां हांव थंय वाचतालो म्हाका वाचपाक बरी फास्ट जमना संवय ना ती मोठ्यान वाचची पडटा तरीच हांवें वाचलें लाडली लक्ष्मी स्कीम म्हणून ताजेर आसा स्कीम हांवें काडल्या ताणें एक प्रश्न बरयला तो म्हणटा डावट आयलो लोकांच्या मनान ते 1 लाख रुपयाचे चलयेक दिता आनी मागीर 18 वर्सांचे 20 वर्सांचे 1 लाख जाले 1,60,000 मेळटले 1,70,000 जाता ते 1,60,000 रुपया ते आपल्या बापायक दितले काय घोवाक दितले आतां हांव एक प्रश्न विचारता म्हाका चली ना म्हाका जर चली आशिल्लें हांव ताका लाख घे आनी घोवा कडेन वच तुजो संवसार सारको कर खंयचो आवय बापूय विचार करतलो पयशे आपल्याक मेळूंक जाय म्हणून तुमी करतली कोण आतां चलयेन आनी चलयलें की हांव बापायक जमना लग्न करपाक खर्च ताकना जाल्यार तेका बापायकूय दितलें खंयच्याय चलयेन बापायक घेवंक ना हे कितें म्हणजे रिलेशनाचे क्वेश्चन मार्क चालू जाल्या म्हाका रिलेशनाचो क्वेश्चन मार्क केन्नाच ना आपल्या म्हणजे डू आय थिंक फॉर माय सेल्फ और डू आय थिंक फॉर माय फॅमिली म्हणजे कशें आसता फर्स्ट यू थिंक ऑफ नेशन ताजे पेक्षा मनीस भायलो आसलो टू थिंक फॉर द वर्ल्ड ताका आमी सेंट म्हणटा तो शब्द पळय बेठेच तुमच्या हातून वॅटिकन हेजी डजंट unnecessarily hesitate. It's not easy to get a title of saint. You have to go through virtually. I know. I read a lot. Probably I know better than many of you. I know what are the procedures, why it is so resisted. It is not so easy. कित्याक ताणें जगाचो विचार केलो. He has to think of the world. He cannot think of a local area. जो सेंट आसता पळय ताणें सगळ्या जगाचो विचार करूंक जाय सगळ्या लोकांचो विचार करूंक जाय इट इज नॉट सो इजी ताजे नंतर नेशन कॉन्सेप्ट येता देर आर मेनी पीपल हू आर ग्रेट